प्रितीच्या भयणी भवनू, एका जाग्यार एक सर्कस चलताली आनी एक दीस सर्कस सुरू जावच्या आदीं थंयसर लागींच उजो पेटलो आनी ह्या वेळार सर्कसाचो मॅनेजर चिंततालो, माटवांत लोक भरलेलो आसा, हो उजो थंयसर पावत जाल्यार लोकांची कितें जातली. लोकांक भायर सरूंक तो हो संदेश धाडूंक सोदतालो. कोणाक धाडटलो? असल्या वेळार ताचोच एकलो सर्कसाचो मनीस जो तयार आसलेलो ताका धाडटा. आनी हो मनीस जावन आसलेलो क्लावन. आनी हो क्लावन त्या माटवान भितर सरतच धांवता आनी सगळ्यांक हो संदेश परगट करता. बाबा भयणानो, उजो पेटलेलो आसा, माटवांतले भायर सरात. आजीर आसलेलो लोक हांसूंक लागलो. तो क्लावन म्हणटकूच तो फकाणां करता अशी ती समजली. लोक हांसता म्हणटकूच हो क्लावन उदीक व्हडल्यान उलो करून म्हणटा, लागींच उजो पेटलेलो आसा, माटवांतली भायर सरात. तरी आसतना ताचो संदेश कोणेच सोत म्हूण मानून घेवंक ना. उजो लागीं पावलो आनी माटवांत आसलेलीं जायतीं मनशां मरून गेलीं. बाबा भयणानो, ही ल्हानशी घडणी आमकां दाखोवन दिता की जेन्ना कोणूय आमकां संदेश दिता, त्या संदेशाचो सार आमच्या जिवितांत घेवन आमी कितें करूंक जाय तें करूंक फावो. आयज आमी नव्या सेवा धर्माच्या वर्सांत हो काळांत भितर सरता. क्रिस्त येण्याचो काळ आमी सुरू करतना देवाची उतर आमकां जेजूच्या येण्याची तयारी करूंक आपयता. जाल्यार हो संदेश आमी घेवया आनी त्या प्रमाणे जेजूच्या येण्याक तयार जावया. आनी हें करूंक आयच्या वाचपांचेर आमी नदर घालुया. पयल्या वाचपांत इसायास प्रवादी जें दर्शण ताका फावो जालें त्या दर्शनाची खबर तो करता. तो म्हणटा, देव सगळ्यांचो मोग करता आनी केरी भाशेन तारुण्याची वाट ह्या लोकांक तो उगडटा. आनी फुडें तो सांगता, हे वाटेंतल्यान इस्पा भायर लोक चलत वेता. हो लोक चलतना देवाचें उतर आयकतात. देवाच्या उतरा वरवीं आपल्या जिविताची नवसणी करता. तो म्हणटा, जीं कोण निसंटणाची आत्यारां घेवन वेतात तीं आत्यारां बदलतात, शांतीची आत्यारां जातात. आनी तो म्हणटा, जीं कोण बोरवाशान ही यात्रा चलोवन दोंगरार पावतात तांकां देवाची शांती आनी सासणाची कुशालकाय भोगूंक पावतात. खऱ्यांनीच ह्या यात्रेंत आमची जाणटी बाबा भयणां आसात. तांचोय आमी उगडास करून तांचे बरोबर ही वाट आमी तांकूंक फावो. कित्याक हे आमच्या जाणट्या बाबा भयणां सोबे भावार्थ आसा, जाणवाय आसा, तांकां अणभव आसा. आनी आमी तांचे बरोबर चलत जाल्यार केरी भाशेन देवान भासायल्लें सासणाची सूख आमकां भोगूंक मेळटली. दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलो रोमकारांक बरोवन अशें म्हणटा, काळ पावलो, न्हिदेंतली उठचो वगत जालो. ह्या उतरा वरवीं न्हिदेंतली उठूंक तो आमचे लागीं मागिना. पूण परतेंच जाल्यार आमच्या काळोखी कर्तुबांनी आमचें जिवीत मांडलेलें आसा, तातूंतली उठूंक तो आमकां आपयता. कुडीच्यो वोंडावण्यो जे आमच्या जिवितांत आसा ते सोडून दिवंक आनी आत्म्याच्यो वोंडावण्यो आमच्या जिवितांत उत्पन्न करूंक तो आमचे लागीं मागता. ज्यो काळोखी कर्तुबांक आमच्या जिवितांत आसा
ते सोडून दिवंक उजवाडाची कोर्तुबां किल्ल लावून हाडूंक तो आमकां उगडास कोत्ता. आनी तो म्हणटा पवित्र स्नानाच्या दिसा याज्ञिकान आमकां एक धोवे आंगोस दिला दाखोवंक की आयज तावन आमी नितळ आनी निर्मळ आनी हेंच नितळ निर्मळपणाचें जिवीत सदांकाळ जिवंक तो आमकां उगडास कोत्ता. जी वात आमच्या हातान दिल्ली जेजूचो उजवाड तो ह्याच उजवाडान सदांकाळ जिवंक तो आमकां आपयता. जाल्यार आमी न्हिदेंतली उठुया. जायते फावटी आमची जाणटी बाबा भयणां न्हिदेंत आसात तांकां आमी जागृत करुया. आमचो आदार सहकार तांकां दिवया. तांचे बरोबर बरें करूंक आमी वावरुया. शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारीत जाल्यार थंयसर जेजू आमकां नोयेच्या काळार कितें घडलें तें सांगता. त्या काळाचो लोक खावन पिवन लग्न जावन आपणाचो वेळ सारतालो. केरी भाशेन तांचें जिवीत संवसाराचें जाल्लें आनी इतल्या संवसाराच्या कोर्तुबांनी तांचें जिवीत गुल जाल्लें की देवाची खुणां ओळखून घेवंक आनी जिवंक ती चुकली. हाकाच लागून तांचें निसंडोन जालें. पूण जेजू सांगता नोये आनी ताची फामील देवाची उतर आयकून तांचें जिवीत ताणें सांबाळली. आमी आमचे बरोबर जाणटी भाव भयणां चलता तेन्ना आमी जागृत रावूंक फावो आनी आमचे जागृतायेन आमच्या जाणट्या भावा भयणांक जागृताय दिवंक आमकां शुभ वर्तमान उगडास करता. बाबा भयणांनो, ही तिनूय वाचपां आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरतना आनी जेजूच्या येण्याची तयारी आमी करतना कितें आमी करुया. पयले सुवातेर आमचें जिवीत जरी तर कुडीच्या वोंडावणांनी वो काळोखी कोर्तुबांनी भरलोलें आसा जाल्यार तें आमी सोडून दिवंक आमी वावरुया. आत्म्याच्या प्रेरणान आमी आमचें जिवीत मांडून हाडुया. जो उजवाड जेजूचो आमकां मेळ्ळा त्याच उजवाडान आमचें जिवीत जिवंक आमी फुडें सरुया. जेन्ना वायट आसा तें आमी पयस करता, बरें आसा तें आमी आपणायता, तेन्ना जेजूची शांती आनी ताची कुशालकाय आमकां भोगूंक मेळटली. दुसरे सुवातेर आमच्या जाणट्या भावा भयणीचो आमी उगडास करुया. आमी सगळीं तेच पिरायेर केन्नाच उरोना. आमी वाडटा वाडटना जाणटे पिरायेर आमी पावता आनी सबार फावटी जाणटे पिरायेर आमची भाव भयणां पावता तेन्ना आमची वागणूक तांचे सोबे कितें जाता काय. सबार फावटी ती जाणटी म्हणून आमी तांकां कुशीन दवरता. घोडेक आमच्याच घरांत तांकां एक कूड दिता आनी त्या कुडांत सगळें करूंक आमी तांकां लायता. वो जरी तर तें आमच्यान करूंक जायना जाल्यार आमच्या जाणट्यांक आमी आजिलान दवरता. बाबा भयणांनो, ही जाणटी आमचीच गोदची जाल्यार तांचो बरो परामोस आमी करूंक फावो. ती जाणटी म्हणटकूच आमी तांकां भायर रावूंक फावना. पडटेंच जाल्यार ती जाणटी म्हणटकूच तांचे सोबे आमी रावून तांचो भावार्थ आपणावून तांची जाणवाय घेवन तांची भूत घेवन आमचें जिवीत बऱ्या पावलांनी आमी चलूंक फावो. जेन्ना जाणट्यांक आमी बरें करता तेन्ना आमी जाणटे पिरायेर पावतकूच दुसरी आमच्या जाणटी पिरायेर बरी करतली. तुरे मनान धरून जाणट्या बाबा भयणां सोबे बरें करूंक आमी वावरुया आनी जितलें आमी बरें करता तितलो एक देवाचो आशिर्वाद आमचे सोबे आसतलो. बाबा भयणांनो, ह्या नव्या सेवा धर्मीक वर्सांत आमी भितर सोदतना आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी तयार जातना देवाची उतर केली भाशेन आमच्या जिवितांत घेवया. न्हूच फकत वाचुया पूण नियाळुया आनी तेंच उतर जिविताचे चालयेंत जिवंक आमी वावरुया. जेन्ना जेजूच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता तेन्ना आमचें जिवीत अदीक खुशालकायेचें जातलें. जेजू हेंच आमचे सोबे आवडेता. तो जेजूचें उतर आयकून ताच्या पावलांनी चलून ताका भेटूंक ताची कुशालकाय अनुभवूंक आमी वावरूंक ह्या पवित्र बलिदानांत आमी वांटून घेतना त्याच जेजूची कृपा आनी बळ आमकां सगळ्यांक फावो जावं.